गोय विधानसभेचो उत्सव सुवाळो 9 जानेराक सोंपता. लोकसभेची सभापती मीरा कुमार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी आसतली. पहिल्या विधानसभेतल्या 4 आमदारांचो ह्या सुवाळ्यान भोवमान करतले. भांगरा उत्सवा निमतान सरकारान वर्सभर कितल्योशोच कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. गोय विधानसभा भांगरा उत्सव समारोप सुवाळो 9 जानेराक जातलो. लोकसभा सभापती मीरा कुमार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी आसतली. लोकसभेच्यो सभापती माननीय मीरा कुमार हाज्या खातीर खास येवपाच्यो आसात. त्यो ह्यो कार्यक्रमान आसतल्यो. आमच्या गोंयचे राज्यपालय ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. विधानसभा भांगरा उत्सवा निमतान वर्सभर जायत्यो कार्यावळी जाल्यो. समारोप सुवाळ्याक पहिल्या विधानसभेतल्या 4 आमदारांचो भोवमान करतले. त्या भायर बायला आमदारांचो भोवमान जातलो. ह्या 50व्या वर्सा जाता आसतना आमी ठरयल्लें आसा की पहिल्या विधानसभेन 1964 जे त्या वेळारचे आमदार आशिल्ले आनी आयज जे हयात आसात, जिवंत आसात, अशांचो एक गौरव करप, कृतज्ञता व्यक्त करप अशें आमी ठरयल्लें आसा. अशे 4 आमदार आज आमच्या सुदैवान आमच्या मदीं आसात. अच्युतराव उसगांवकर, गजानन बाब रायकर, तिवोतीन परेरा आणि मोहम्मद अली जिवानी जे दिवचे आमदार आशिल्ले त्या वेळार. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार. मडगांव नावेली बुतिका वाड्यावेले लोक फाटली 5 वर्सां घाणीन दीस काडटात. थंयचे ड्रीम कॉम्प्लेक्सांतले गटार पावसाचें उदक जिरोवपा खातीर आशिल्ल्या तळ्यान सोडटात. वाठारांत सोंसपाक जायना इतली घाण मारता. किमसा आनी जळारा लोकांक नाका शेवट करतात. वाठारांत रोग पातळचे पयलीं सरकारान लक्ष घालून परिस्थिती जाग्यार घालची म्हूण लोक मागतात. नावेली बुतिका वाड्यार वतले जाल्यार नाग मुठीन धरून वचपाचे. हो थंयचो ड्रीम कॉम्प्लेक्स. थंयच कुशीक पावसाचें उदक जिरोवंक पयलीं सावन एक तळें आसा. कॉम्प्लेक्साचे गटार ते तळ्यांत सोडटात. ह्या गटारांत ते तळ्याची आनी वाठाराची वाट लावन उडयल्या. उदकान गटार गेल्ल्यान सगळ्याक जळारा आनी किमसां पाळल्यात. दीस रात सद्दां आमकां मॉस्किटो सफर करचो पडटा. इतलो वास येता की आमकां नाकाक धरून हांगा भोंवचें पडटा. भुरग्यांक सुद्दां आमकां मॉस्किटो रिपेलंट लावन आमकां दवरचें पडटा दिसभर. फाटलीं 5 एक वर्सां लोक हे अळशिकेत दीस काडटात. सगळ्यांक सांगून करून जालें, पूण वासपूस करपी कोणूच ना. तोर्साली आमी घालीत आहाय गव्हर्मेंटाक. कोण खबर घेयना हिंगा. सगळे मॅडम कितू किम्स जाले थिंगा. हे बिल्डर आहाय ते नाक जालो कोताय आनी आमी मागीर पब्लिकान साफर जावचे पडटा सगळे. हो फोंड पयलो फकत पासा उदका आसलो. पासा उदका आसलो तो आनी सगळे गोवा उदक सोडला सगळे तितून आनी हे सगळे पब्लिकान बगीच पडटा सगळे. ह्या पोंडा खातीर आमी पयलीं पंचायतीन कुडतरे हेल्थ सेंटरान सगळे कंप्लेनी केल्ल्यो, तरी पूण ताजेर कांयच तांचे फिडबॅक ना. सो आमकां दिसलें आतां तरी एटलिस्ट आमी प्रुडंटाक सांगून तरी प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट जावन आमचे हे पोंड आसा ते किंवा आमचो वाठार मातसो क्लीन जावपा खातीर गव्हर्मेंट जागो जातलो. 2 म्हयन्या फाटीं बुतिकाच्या लागच्या वाड्यार मलेरियाच्यो 25 केशी मेळिल्ल्यो. ह्या वाठारांतूय दुयेंसां पातळचे पयलीं सरकारान लक्ष घालून परिस्थिती जाग्यार घालची म्हूण लोक मागतात. सपोज आमकां डेंग्यू मलेरिया सारकी दुयेंसां जाली जाल्यार आमी मागीर बोळा घालतले. पूण ताजे पयलीं जर गव्हर्मेंटान प्रिकॉशन घेतले जाल्यार ही दुयेंसां कमी करूंक शकता आमी. प्रुडंटा खातीर समीर भट. फूड अँड ड्रग्स प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा फातोड्डे वाठारांतल्या कांय गाड्यांचेर धाडी घालून बेकायदेशीर माल जप्त केलो. जप्त केल्ल्या वस्तीन मसाले, पापड आनी हेर वस्तींचो आस्पाव आसा. फूड अँड ड्रग्स प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा फातोड्डे वाठारांतल्या गाड्यांचेर धाड घालून बेकायदेशीर माल जप्त केलो. मसाले, पापड आनी हेर वस्ती अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यात. FDAचे लायसन घेनासतना खावपाचे वस्ती विकपी गाडेकारांचेर कारवाय जातली. एक साथ अभी म्यूनसिपालिटी का लाइसेंस नहीं लिया थी ना, वही लेने का है. फायर का और हेल्थ का है. अभी चालू ही है वो काम, लेकिन नहीं आगे काम नहीं हो रहा है वो, इसलिए म्यूनसिपालिटी का काम नहीं हो रहा है. आगे जाके वो लोग जवाब भी नहीं देता है बरोबर वो लोग. तो बाद में आगे काम करो ना. पहले फायर का निकाला, बाद में हेल्थ का निकाला, बाद में म्यूनसिपालिटी में एंट्री दिया, बाद में कोई जवाब नहीं मिल रहा है उधर से. अभी जाएगा तो देखेगा. अभी हेल्थ बाद में ये कराएगा फूड एंड ड्रग्स का. अभी क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं, 1 महीने का टाइम दिया है. FDAच्या अधिकाऱ्यान ह्या धाडीविशीं सांगपाक न्हयकार दिलो. Reporting is to the director. So you contact the director and get the details. तुम्ही We cannot report it to you. The instructions are signed. We have to report it to the director. फातोड्डेच्यान समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.